देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटींतलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. पातकाच्या गुलामपणांतलीं सुटोन तुमी देवाक मानता तसल्या जिविताचे चाकरेक लागल्यांत रोमकारांक ओवेसवर 6 बोळ 18. बागेवन पावलू रोमकारांक बरयलोले चिटींतल्या 6व्या ओवेसवरांत क्रिस्ताच्या मोरणा वरवीं आमी पातकाक मेल्यांत म्हूण आमकां शिकयता. क्रिस्ताचें मरण आमकां नव्या जिवितांत भितर काडटा अशी पावलूची शिकवण. आमी पातकाक मेल्या आनी क्रिस्ता वरवीं देवाक जिवी आसा. बावतिजमा वरवीं आमकां क्रिस्ताच्या पवित्रपणांत बुडोवन काडल्यांत आनी पातका मेकळी जिवंक आमकां आपयल्यांत अशी पावलूची शिकवण. म्हणटूच दर एकल्यान पातकाक आपल्या कुडीचेर आनीक राज चलोवंक दिवंक फावना आनी कुडीचे सांदे पातकाचे चाकरेक आनीक लावंक सोडचे न्हय. देवान आमकां आपल्या पुता जेजूच्या मोरणा वरवीं पातकांच्या गुलामपणांतलीं काडलीं देखून देवाचे उपकार आठोवया आनी देवाक मानता तसल्या जिविताचे चाकरेक लागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.